प्राचीन काळाचे चौथे सातोळे मंगळार जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 5 वळी 1 ते 16। जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो। जेरुसलेमाक शेळयांची तळये लागीं एक बांदावळ आसा। हेब्रेव भाशेन तिका बेतसादा म्हणटात। तिका 5 तारंगणां आसात। थंय कुड्डे थोटे आरेन धरलेली असली खूब पिडेवंत आसली। ती सगळीं उदक घालताले म्हूण रावताली। सर्वेस प्रजो दूत केन्ना केन्ना थळयेन देंवतालो आनी उदक घालताले। उदक घालतच जी कोण पयलीं उदकान देंवताली ती कसलेय पिडेंतली बरी जाताली। थंय एक पिडेवंत आसलो। ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्ली। जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जाय तो काळ असले गतीर आसलो म्हूण ताका जाणा जावन म्हटलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता। जेजून ताका म्हटलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल। आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो। तो दीस शेनवार आसलो। देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हटलें, आज शेनवार, तुज्यान अंथरूण उखलूं नजो। ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हटलें, तुजें अंथरूण उखल आनी वच। तांणी ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी वच अशें तुका कोणें म्हटलें? कोणें म्हटलें तें बरो जालो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय तो लोकांची लूट जाल्ली तेचे मदें जेजू नाच जाल्लो। उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हटलें, पळय, तूं आतां बरो जालो आनी पातक करिनाका, नातर खूब कितेंय आदलेवन फास्ट जायत। तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें। आनी जेजू असल्यो वस्तू शेनवार दिसा करी देखून जुदेव ताचे फाटल्यान लागलेले। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखांडी तुका क्रिस्ता।